बुधवारा 23 ऑगस्टा सावन फुडल्या 6 म्हयन्या खातीर फोंडेचो बायपास बस, ट्रक, ट्रॉली असल्या मोठ्या गाड्यांक बंद आसतलो। नॅशनल हायवे 4A वेल्या आमिगोस जंक्शन ते सफा मस्जिदी मेरेनचे बायपासाचे काम नेटान तडीक लावंक मेळचे म्हूण मोठ्या गाड्यांक हो रस्तो सकाळी 5 ते राती 8 मेरेन बंद दवरतले म्हूण PWDन कळयल्या। हरशी बायपासावयल्यान वतालो तो उसगांवचो हेवी ट्रॅफिक आतां दिसाचे फोंडे शारांतल्यान वतलो। 21 पब्लिक सेक्टर बँकांच्यो 42,000 ब्रांची मंगळारा बंद उरल्यो। बँकेचो स्टाफ धरण्यार तांच्यो मागण्यो मॅनेजमेंट तडीक लायना म्हूण खंय हो स्ट्रायक। चवथीच्या दिसांनी बँक बंद दवरिल्ल्यान लोकांक मात बरोच त्रास जालो। कांय प्रायव्हेट सेक्टर बँको उगड्यो उरल्यो तरी चॅक क्लियरन्स आडकून उरले। आज फुल इंडिया भर 10 लाखा वयर एम्प्लॉईज बँकेचे एम्प्लॉईज स्ट्रायकार आसात, ज्यांचे मेजर डिमांड फक्त बँकांच्या सॅलरी हाका लागून नॉर्मली आसता तशें ना, तर पब्लिकाकूय लागून आसात। मेजर डिमांड आहा ते आमचे रिकवरी ऑफ NPAs, एंटी पीपल बँकिंग रिफॉर्म्स म्हणून आसा, मागीर रिकवरी ऑफ NPAs। हे NPAs जे बँकेचे आसात ते आज 6 लाख कोटी वयर जाल्ले आसात आनी ते रिकवर करपाक लागून बँक कांयच करिना। की सर्वीस चार्जीस आहा ते भयंकर वाडयल्यात। रिसेंटली स्टेट बँकेन तर सेव्हिंग बँकाचेर इंट्रस्ट जो आसा तो 4% वयल्यान 3.5%चेर हाडला। ते NPA सगळे कवर करपाचे हेका हे लोकांक सर्वीस चार्जीस लायतात आनी रिकवरी NPA रिकवर करूंक अजिबात सोदिनात। परत बँकान विड्रॉवल कितले फावटी करचे हेचेर सुद्दां आपले स्वताचे पयशे विड्रॉ करपाक सुद्दां बँकांचेर आतां पब्लिकाचेर रेस्ट्रिक्शन्स येयल्यात। ते म्हणजे रिक्रुटमेंट गेल्या कितलेशेच वर्सां रिसेंटली थोडे रिक्रुटमेंट जाला बँकान फावा त्या प्रमाणे जे बिझनेस जे वाडला बँकांचे त्या प्रमाणात रिक्रुटमेंट जाल्ले ना। गोल्डन ग्लोब हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडाची कसिनो बोट लकी 7 जो मेरेन चलपाचे स्थितीन येना तो मेरेन हायकोर्टान कंपनीक कसलीच थाकाय दिवंक न्हयकार दिला। मिरामार सावन जाता तितली बेगीन ही बोट हालोवची म्हूण हायकोर्टान याचिकादारांक निर्देश दिल्यात। लकी 7 ही हरियाणाचो रेप केशीन भितर पडिल्लो आदलो मंत्री गोपाळ कांडाची कसिनो बोट। लकी 7 कॅसिनो बोट चालू करपाक मातशी सवलत मेळची म्हूण हायकोर्टात याचिका घातिल्ल्या गोल्डन ग्लोब हॉटेल्साक हायकोर्टान धपको दिलो। मिरामार दर्यादेगेर मुंगरिल्ली ही बोट जो मेरेन चलपाचे स्थितीत येना तो मेरेन थाकाय दिवप शक्य ना म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केले। पर्यावरणाक घातक ही बोट मिरामार दर्यादेगे वयल्यान जाता तितले बेगीन हालोवची म्हूण याचिकादारांक निर्देश दिल्यात। एक्सिडेंटली ही बोट मिरामार दर्यादेगेर मुंगल्ली म्हूण कंपनीन हायकोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट घाला। बोट दर्यादेगे वयल्यान हालोवपा खातीर साल्वेज कंपनीक 1 कोटी आदींच दिल्यात। साल्वेज एजन्सी खंय बोट हालोवपाचो यत्न करतात। हायकोर्टान केस 5 सप्टेंबराक दवरल्या। तो मेरेन कंपनीक बोटूय ना आनी कसिनोय ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। मडकय कुठ्ठाळी फेरी सांजे ठप्प जाली। मडकय फेरयेक एकलो नॅनो घेवन रॅम्पार राविल्लो। फेरी धक्क्याक लागच्या पयलीं ताणें गाडी फुडें काडली। तो सरळ न्हंयेत गेलो आनी फेरी ताचे गाडयेवयर लागली। लोकांनी ताका कसो बसो गाडयेंतल्यान भायर काडून साल्वार केलो। वेळ बरो म्हूण साल्वार नॅनो गाडी उदकांतल्यान काडपाक सांजे उसरा मेरेन यत्न चलताले। घेवया एक ब्रेक।